예예 제수 암자 소며 서로의 암가 밭경도냐 오므르 암자 지와자 예예 제수 암자 sound God is so리 나가 아다오리레 아도케레 소리 제다 네반다블레 ukte koru oradunde बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा बुडीनो आजसान आमी लागशिल्ली तयारी करता जेजूच्या जल्माचे पोरबेक. एक धाकटुलें नोवेन पवित्र सभा आस्थान भोव करून उद्गारता रोराते चेली दे सुपेर एत नुबेस प्लुआंत युस्तुम मोडबांद उक्ती जावात आनीक दोवा बरी नितीवंताक आमचे मोदें धाडात. जमीन उक्ती जावं आनी आमकां नितीवंत फावो जावं सोरवुंडार फावो जावं असले उद्गार घेवन जुदेव लोक सोरवुंडाराची वाट पळयताली. आज आमी कितें भाशेन जिनियॉलॉजी म्हणजे पिळगी जेजूची आयकतले जायतीं नांवां तातूंत तरेतरेचो लोक भाग घेवन तशी पातकी जेजूची पिळगी भाग घेवन मातयो सोदून काडूंक वावुरता. जुदेव लोकांक जे भाशेन आमकां गोंयकारांक आमचे फोर फादर्स एकदम गरजेचे आसले आनी हेका लागून अब्रामांतान जाकोबा मेरेन आनी जुसे मेरेन ही पिळगी जेजूची तातूंत तरेतरेचो लोक तातूंत तरेतरेचे मनीस आमकां मेळटात. हें दाखयता देव पातक्यांकूय सोडवणीचे वावरांत भागिली करता. आमकां सगल्यांक बराबर घेवन आमची सोडवण करूंक आमकां एक एकल्याक आपलो तेंको दिता. आज हें नवें सुरू करता आसतना ही लागशिल्ली तयारी करता आसतना काळजाच्या उमाळ्यांनी भरून जेजूक आमचे मदें घेवंक तयार जाता आसतना आयच्या मिसाची इंतेसांवां सोल ऑफ फॅलिक्स एलियस विएगस आनी सोल ऑफ मर्विन लॉपीस तांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान आपल्या विसवान तांकां घेवंक तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासत भोव करून तांचीं नांवां आमचे लागीं आसात. मार्क डी सिल्वा, शेन पेशोत, कॅरोलीन अंद्राद, नातिविदाद आल्मेदा आनी हेरांय जीं आपलो वाडदीस समारंभतात तांकां देवाची कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. आनी जॅक्सन आनी रोविना ब्रितो आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचेय पासत मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातक्यांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. बो करून युजेन मुलातीन हे वाड्यांतले भावां भयणांक पासून मागुया. सगळे आमचे भाव भयणांक काळजा मनान घेवन ही नाताळांची परब व्हडी भक्तीन आनी उमेदीन समोरुंक देवाची कृपा आमकां मागुया. देवा, मनशा कुळाच्या रुसणारा आनी सरवंडारा तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारी कुशींत मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आमच्या मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देवसैमाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायेलाचे चीत दिवन आयकात. जुदा, तुझे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाची गोमटीक तूं दवरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा, एक शिवांचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय, शिवा भाशेन वो एका शिवणे भाशेन. दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उकोड्यां बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ए पर्यान. जुदाच्या हातांतली बेतकाती कोण काडून घेवचो ना? तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो परजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. तुमचो जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया. सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं. दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरीबाच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोखतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेतान प्रितुमीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब.
सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सोडोय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Joy. Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Joy. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराची जानवाय तूं सगल्यो वस्तू नेटान पूण घोडसाणीन मांडावलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक हे सर्वेस्पराक जोय. Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Joy. Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Sorvesporak, Joy Joy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोयमान तुका सुमिया. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत. ही ताची पिळगी. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हाची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आबिनादाब, आबिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालोमान, सालोमानाक जल्मला बोहाज, हाची आवय राहाब, बोहाजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जसे आनी जसेक जल्मलो दावीद राजा, दावीद राजाक जल्मलो सोलोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन, सोलोमाक जल्मलो रोहाबाम, रोहाबामाक जल्मलो आस, आसाक जल्मलो जोसोफात, जोसोफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो जोनाताम, जोहातानामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजेकियास, हेजेकियासाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसेक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पुर्जेक बाबिलोनेंत निर्वाशी करूंक वेली. बाबिलोनेच्या पोरदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सातानियल, सातानेलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो आबिदूब, आबिदूबाक जल्मलो इकियाम, इकियामाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकिम, आकिमाक जल्मलो इलियाद, इलिद्याक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. अशें आसतना सगळे मेळून अब्राहमाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणगां, दाविदा तावन बाबिलोनाच्या परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी हे परदेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भयणी भावांनो, आनीक 7 दिसांनी आमी नातालांची परब, जेजूच्या जल्माची परब समारंभतल्या. आनीक 7 दिसांनी म्हणजे 14 दिसांनी ह्या वर्साचो शेवट
we will end this year. ह्या वर्साची याद जायत्यांक नाका. This year has been a very disappointing year, right from March. मार्चाच्या म्हयन्यांतल्यान जेन्ना कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सगळेंच बदललेल्या भाशेन जालें. जायते लोक अशें म्हणटात 2020 आसूंकूच ना. बाबा भयणीनो, असली चिंतना आमकां नातालांचे पोरबेक वर्साचे शेवटाक बरी न्हय. अकस्मात म्हजी नदर पेपराचेर गेली आनी तूं एक असो आर्टिकल आसलो. बरोयणाराचें नांव बॉब, अमेरिकन रायटर तो. तो म्हणटा this year has been disappointing, felt very dejected. आनी ह्या नियाळान म्हणटा आपले आवयचो संपलेले आवयचो आवाज आयकलो. ती म्हणटाली आपल्याक, बॉब, count your many blessings, name them one by one. आपल्याक ह्या आवयचो म्हणटा ताळो आयलो, count your many blessings, count them one by one. आनी आपूण म्हणटा मेजूंक सुरू केलें, बोटांचेर मेजूंक सुरू केलें, पांयांच्या बोटांचेर मेजूंक सुरू केलें, पोत्तून हातांच्या बोटांचेर मेजूंक सुरू केलें. कितली म्हूण देवाची ब्लेसिंग्स, देवाचे आशिर्वाद आमी भोगता आनी भोगीत आसा. कांय आवयो म्हणटात आमचीं भुरगीं इस्कॉलाकूच वचूंक नात मार्सांतान. आनी तो म्हणटा तुजीं भुरगीं बोलाकीन आसात, कावंट युअर ब्लेसिंग. कितल्यो वस्तुऱ्यो आसात भुरग्याचें देणें सोदतात, आवयपणाचे बेस सोदतात, ताका भुरगें ना. कावंट युअर ब्लेसिंग. कितलीं जाणां गुणगुणटात घरांत रावन काम करूंक पडटा म्हूण आतां, दे हॅव टू वर्क फ्रॉम होम. तो म्हणटा कित्याक तूं देवाक आर्गां दिनाय, तुका तरी काम आसा. घरांत जावं ऑफिसांत जावन तूं काम करताय. सो मेनी पीपल have been sacked. Millions of people, especially in America, have no jobs. आमचो लोक जो पुर्तुगेज पासपोर्ट करून इंग्लंडाक गेल्लो, सर्वीस ना तांकां. कालूच एके आमचे भयणीचो म्हाका फोन आयिल्लो. ती म्हणटाली राव म्हणा, आजून सिट्युएशन बरें जावंक ना, कामाक येनाकात. कावंट युअर ब्लेसिंग्स. भयणी भावनो, आमी कितली नॅगेटिविटी आसा आमचे सगळे. हो बॉब फ्लॅटर म्हणटा कावंट युअर ब्लेसिंग्स. ह्या नातालांचे पोरबेक तयारी करता आसतना आमी चिंतुया कितलें बरेंपण आमी देवा कडल्यान घेतलां. आमी जिवी आसा. अमेरिकेच्याच गांवांत 3 लाख लोक मेलो. तांकां ह्या वर्साची नातालां नात. ब्राझिलाक कितलो लोक मेला. आमच्या भारतांत कितलो लोक मेला. आमच्या गोंयांत तरी आसतना आमी बरीं आसा. भाव भयणीनो, देर इज एम्पल रूम फॉर अस. आमी सदांच गुणगुणटा. मातशें ट्रॅफीक जॅम जालो, हो बरोयणार बरो बरयता, मातशें ट्रॅफीक जॅम जालो म्हणटा तो, आमी दुसऱ्या मोटरांक पळयता धांवता ती. I know I am in the midst of people and not lying in some hospital with COVID, lonely and unwanted, with nurses who may not tolerate my pain or my crying out loud. ट्रॅफीक जॅमान पडलो हांव, म्हाका तिळोक मारता, राग येता म्हाका. रस्त्याक होंडो पडल्यात हांव बोबाड मारता. हो बरोयणार म्हणटा ताचे बदलेक काय बरें आमी चिंतल्यार आमी जिवी आसा. आमी भोंवता, हॉस्पिटलांत ना. हॉस्पिटलांत भरल्यांत आज कोवीड पिडेक लागून. वाय डोंट वी कावंट आवर ब्लेसिंग्स वन बाय वन. भाव म्हणटा
आज तुम्ही घरा वयता आसतना आनी घरा पावतूच म्हाका जाय आमी चिंतुया कितलो देव आमचे सगळें बरो. We need to count our blessings. If we are really going to prepare ourselves joyfully for the solemnity of the birth of Jesus, व्हडलें blessing सगळ्यांहून आमचें जिवीत, व्हडल्याहून सगळें blessing आमकां देवान आपलो पूत जेजू दिला. केदें व्हडलें ताच्या बेसांव आशिर्वाद आमकां आपलो पूत जेजू आमकां दिला. एत वेरबूम कारो फाक्तू मेस्त जुवांव म्हणटा देवाचो शब्द मनीस जालो. tangible, we have touched him, we have felt him, the Son of God. What a blessing. आमी ताका सांसपिला म्हणटा, आमी ताका नुयस पडला, आमी ताका अनुभवला देवाचो पूत आमचे मदें इमान्युएल. कितें व्हडली खुशालकाय, केदें व्हडलें ब्लेसिंग देवाचें. भाव भयणीनो, instead of brooding over whatever has happened in this year, जायतें कितें कोडू अनुभव आमकां मेवल्यात, ताच्याहून बरे अनुभव म्हळ्यार देवाची सोद नाशिल्ली आशिर्वाद बेसांवां आमचेर देंवत आसात. इल्लोसो पावस सुबेज पडलो, आमी गुणगुणटा आवय कितलो पावस, कितलो लोक आसा तांकां बरें घरूच ना, आमकां तरी आमच्या तकले वयर घर आसा. हाव दे कॅन कंप्लेन, दे हॅव नो हावज. भाव भयणीनो, आज हो दीस जेन्ना आमी लागशिल्ली तयारी करता जेजूच्या जल्माचे परबेक, आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कन्सिडर, टू काउंट your blessings and count them one by one. Count them one by one. And we will really get ready for this great feast of Christmas, the birth of Jesus, Emmanuel, God with us. Betoning आमी गावुया तुकाच बापा सी 38 पान 40 C38 page 44. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को राता कोशे तू सबोइबो परगट करू शुकबो सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे तुकाच वोगतां सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोरपदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या काणा पियोणा वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. गोंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी पोरगुटले. उतरा त्या मोगान अंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत मेळलेली ताका आमी मेळूं सोगलीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल सुखार समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावांबरीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची ही पवित्र मिसाचे भेटेंत आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन भयणी भावनो आमकां देवान हांगा एकठांय केल्यांत जायते गांवांनी आजून इगोर्जो बंद आसात वस्तुमतेच्या गांवांनी उक्त्यो केल्ल्यो बंद केल्यो थोड्या गांवांनी फकत 10 लोकांक इगोर्जेन भितर घेवपाची परवानगी आसा कितलो देव आमचे सवें मोगाळ दोयाळ आमी पेपरां वाचीन जाल्यार न्यूज पळयत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा कितल्या गांवांनी पोत्तून लॉकडावन जर्मनी इंग्लंड नेदरलँड्स तरेतरेच्या गांवांनी पोत्तून लॉकडावन जाला लोकांक घरांनी भितर रावंक सरकार मागता
देवान आमकां कितली बेसांवां दिल्यात. आज ओळखून घेवया ही ताची बेसांवां आनी सदांच ताचे मोगांत एकामेकाच्या एकचारान जिवन देवाक आमचो पांय म्हूण उलो मारूंक आनी ताचे पुता जेजूचो जल्म संतोशान समरुंक आमकां फाव जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन रुतांक मेळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सस्नांच्या सस्नांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करता. देवाची शिळे संवसाराचे देवाची शिळे आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आमचे मदें येता तो जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुम्या जय म्हाका क्रिस प्रसाद वेळार गावया. मोगाट जेजू यो तुयो D30 पान 60 D31 पेज 64. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो. खोटाय तुजी दी तुदी उजवळ आमकां हाड तुजी. सोदो सुजो आमकां दी. फावो दितली भलायकी. मोगाट तुजी दी तुदी उजवळ आमकां हाड तुजी. सोदो सुजो आमकां दी. फावो दितली भलायकी. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें भरूंक यो. मोगाट जेजू यो तुयो भावा भयणीन भेटूंक यो.
प्रार्थुया. प्रिय बाप्पा, तुझ्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गांतल्यान येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजोडीत दिवच्या बरोबर आमी जावंक ओतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले ओतरेक ह्या आमच्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक तूं वाडय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूची नांवी. आज आमची मांडावळ केल्या येवजण आनी मोलातें. फाल्यां 18 डिसेंबर नायरालें आनी मार्टिन्स मोरोड आनी पाद्री बाट. आयतारा दिसाक चवथो आयतार आदवेंताचो पयले मीस केरांत, दुसरे मीस 8 वरांचेर माशेजाले मोरोड, 9:15 नागाळी केवणे आनी 5:30 विमेन ऑफ होप अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर आनी प्रेयर ग्रुप. भाव भयणीनो, 19 आमचे जाणट्यांक एक धाकटुलो मेळावो आमी करूंक येवजिल्ले आनी फकत 60 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस. आमच्या लागीं आतां सद्याक फकत 30 आनी 7 नांवां पावल्यांत. म्हाका दिसता सगळ्यांक हाची खबर सारकी मेळूंक ना. मातशें एकामेकाक सांगचें. Senior citizens should register their names and take the coupon. Coupon व्हरून तांणी ह्या जमातींत 19 19 सांजे 5 वरांचेर वांटो घेवंक तांकां उलो मारता. आमी तुमच्या लागीं आमच्या SSVP वांगड्या SSVP संस्थे खातीर तुमचो तेंको आदार मागिल्लो. जायत्यांनी हाडून दिल्यात आनी जायत्यांनी उरल्यांत येवपाची. उपकार करून तुमचो तेंको ह्या वावराक दिवचो म्हूण आमी मागता आनी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश पो तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुशाल जिवीत जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. थारकाये बेगी बेगी शेवटाचें गायन गावया. G16 पान 106, G16 पेज 106. थारकाये बेगी बेगी मोडवावेली उतरुची. थारकाये बेगी बेगी मोडवावेली उतरुची. काडकातुली काडू कामका उसवाडा तू आडू कामका. आमची पातकां उतरून आलतोड सासणेक जिणेन दाखोवन बोलतोड. तारकाये बेगी बेगी मोडवावेली उतरुची. तारकाये बेगी